जायता ते मंदिर सुमिया तुझे हुर्नू आयला जायता ते मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमकां एकवटांचे स्पिरितान वागवांचे मंदिर हे देवाचे सुमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटूंक बलिदान नितळ काळजांनी मनान जमला आमी कुटुंब जावं सुमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटूंक बलिदान नितळ काळजांनी मनान जमला आमी कुटुंब जावं जमला आमी कुटुंब जावं जमला आमी कुटुंब भोवमोगाच्या भाव भयणीनो देवाकार गाजा देवाचो उपकार बोण मिसेचे बलिदान पवित्र इंद्राच्या नावी एक कुटुंब जावन माया मगान व्हडा संतोषान आनी उल्हासान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त सदैव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पास्का कालाचो चवथो आयतार आज आमी संभ्रमता ह्या चवथ्या आयतारा देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमचे तो वता मात्र न्ही एक बरो गवळी जावन आमच्या सांगता ताच्या शेळयांक आमकां तो सदांच राखता आनी पोसता एक गवळी आपल्या शेळयांक आपलो जीव दिवंक तो तयार जाता कित्याक शेळयांचो वर्तो मोग ताणें केला आनी आमी ताचे शेळये जावन ताचो मोग करच्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलां आनी जाल्यार आपोवणें आमी घेता आसतना मोगाचे भाव आनी भयणी तूं एक शेळी जावन हांव एक शेळी जावन आमचो गवळी जेजू जावन जेवचें हें वर्तें भाग सय कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्या सांगता आसचें सोम्या सांगता रावचें सोम्या सांगता उलोवचें सोम्या सांगता आमचें जिवीत करसूचें असले भाग सगळ्यांक मेळ्ळां आमकां मेळ्ळां तें बऱ्या तरान आमी उपयोग करया आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावया आनी आमी त्या गवळ्यांत पयस वचोन शेळयो येणे तेणें शिंपडलेलो वय जाल्यार आमी लागीं येवन एकवटान जियोंक प्रयत्न करया आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातके सरपददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांचें तोंडांत विसरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच सावकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करो आमच्या पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सोमिया काकलूदकर सोमिया काकलूदकर सोमिया काकलूदकर सोमिया काकलूदकर क्रिस्ता काकलूदकर क्रिस्ता काकलूदकर क्रिस्ता काकलूदकर क्रिस्ता काकलूदकर सोमिया काकलूदकर सोमिया काकलूदकर सोमिया काकलूदकर
महिमा बापाक, महिमा बापाक, महिमा देवा बापाक, महिमा बापाक, महिमा बापा, महिमा देवा बापा, महिमा तुका ससनाचे ससना, महिमा तुका ससनाचे ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा जेसू, महिमा जेसू, महिमा तुझ्या पुता, महिमा जेसू, महिमा जेसू, महिमा तुझ्या पुता, महिमा तुका ससनाचे ससना, महिमा तुका ससनाचे ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा आत्म्या, महिमा आत्म्या, महिमा पवित्र आत्म्या, महिमा आत्म्या, महिमा आत्म्या, महिमा पवित्र आत्म्या, महिमा तुका ससनाचे ससना, महिमा तुका ससनाचे ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थया सर्पदर आमच्या मगळा बापा, वरत्या मगान तुवें तुझ्या शेळयांक लागीं आपयलाय, तांकां तुज्या गोपान घेतलाय आनी आम्हा सर्वांच्या वरत्या जिवितांत तुजो मोग तुवें पासरलाय. त्याच प्रमाणे आमचे जिवीत बळा बरीत कर आनी सुखा बरीत कर म्हण आमी मागता. आमी मागता आमच्या समाज पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या जगपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आता आमी हेर जातीच्या लोकां थंय परततांव. धर्मदूताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तवळ पावलू आनी ताचे संगाती पेरगेत हावन ताचे पैण मुंद व्हरून पिसियातांतल्या अंतियो शहरा पावले. हांगा एक सबताच्या दिसा सिनागोगा भितर सर थंय बसले. सभा संपतस सुदैवां भितरले आनी आयलेल्या वरस जुदेव धर्मांक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबासो सांगात धरून गेले. धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन थीर रावूंक ताणें तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबाता दिसा चढुणे सगळे शहरस देवाचे उतर आयकूंक जमो जाल्ले. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगल्ल्यांक विरोध उलयले. तितल्यार पाऊल आनी बार्नबास कांय फाटी फुडें करिनासता तांकां धैर्यान अशें सांगा लागले. देवाचे उतर पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार कर सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्यान तुमकां सांगतां आनी
हेर जातीच्या लोकां थंय परततांव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकी दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पंता पर्यंत बसावेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्राचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसले संतोसले आनी देवाच्या उतराक ताणें महिमा दिली. सासनीक जिविताक नेमलेल्या समेस्तांनी सतमानले. अशें सोम्याचे उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक सळवयले आनी पावला आनी बर्नाबासाचेर खटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडयले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापुडली आनी ते इकोनाका भायर सर गेले. पूण शीस संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. आमी ताचो लोक ताच्या हिंड्याचो सेलियो. आमी ताचो लोक ताच्या इंडियाचो सेलियो. संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हण ए पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. आमी ताचो लोक ताच्या हिंड्याचो सेलियो. सर्वेस्परस देव म्हण जाणा जया. तो आमचो रचणार. आमी ताची जावन आसाव आनी ताचो लोक ताच्या हिंड्याच्यो शेळयो. श्लोक. आमी ताचो लोक ताच्या हिंड्याच्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो. ताची कृपा युगायुगांतरांक. ताची विश्वासीपण संतसेचे संततेक वाळटा. श्लोक. आमी ताचो लोक ताच्या हिंड्याच्यो शेळयो. ती शेळी तांच्यो राखणो जातली आनी तीच तांकां जीव दितल्या उदकाची जर्शी सरशी व्हरतली. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. हांवें जुवान कोणाचेनय मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो देखलो. तांतू सर देसा भासांच्यो आनी जाती कांतींच्यो लोक आसलो. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकाम उतरून आयलेले म्हळ्यार हेंच तें. ताणें आपले दगले शेळया रक्तांत धुल्ल्यात आनी धवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात. दीस रात तांच्या मंदिरांत ताची सेवा करतात. सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडा तान भूक लागची ना. सुर्याची किरणां वा धाव मारच्यो ना. कित्याक सिंहासन आसलेली शेळी तांच्यो राखणो जातली. तीच तांकां जीव दितल्या उदकाची झरी सरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. देवाची उतर. देवाचे वडुपकार. उद्गार. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. हांव
बरो गवळी म्हणटा सोमी हांवच म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमान तुका येसो मिया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, म्हजे बकरे म्हजो ताळो ऐकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्ती जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतल्यान तांकां वण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत दावन तांकां वण व्हरूंक कोणाच्यान जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताच्या वर्त्या मोगान बरलेल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पापा फ्रांसीस एक आमार उगडास मात्र, पूण ताच्या जिविताच्या काळार तो अति सरळ पापसाहेब जावन आपल्या शेळयां खातीर जीव दिवंक मुखार सरलो पापा. आणि त्या खातीर ताच्या मरणाक लगभग 2.5 लाख लोक हजार आसलो म्हूण सांगतात. कित्याक कांय व्हडलीं कामां ताणें करूंक नात, कांय व्हडलीं खटवणां बांदूंक नात, ह्या राष्ट्रांक वैसकल करूंक ना. फकत आपल्या परजेच्या हक्कां खातीर, न्यायनिती खातीर, सतांची होवच्या खातीर आनी क्रिस्ताची बरी मावल्या उखलच्या खातीर आपल्या जिवीत तीर सरळ तो जियेलो. 88 वर्सां तो जियेलो म्हणटा आसतना ताच्या पापसाहेबाच्या जिवितांत ताणें आपणायलें फकत लोकांचो मोग आनी देवाचें पवित्रपण. कित्याक ताणें हें केलें? ताचो ध्येय जावन आसलो, जसो बापान पुताचो मोग केला तशें पुतान म्हजो मोग केला आनी त्या पुता सारकें आमी एक बरो गवळी जावन आपल्या आख्या पयसवेच्या शेळयांचो मोग करूंक जाय. तो तसो ध्येय. दुसरो ध्येय सान फ्रांसीस आसिसीन घेतिल्लो जावन आसा, दुबळेकायेन, कलतेपणान, विधेयपणान. विधेय कोणाक? विधेय देवाक आनी पवित्र सभेक. खलतेपण कोणाक? खलतेपण लोकां सांगता आनी दुर्बळकाय आपल्या जिवितांत. हे सान फ्रांसीस आसीस बऱ्या तरान समजून घेतिल्लो. आपल्या जिवीत सुमेच्या मोगान तो जियेलो. तसलें एक जिवीत जियोवच्या खातीर ह्या पापसाहेबान फ्रांसिसाचे नांव घेतिल्लें मात्र न्ही, ताचे देखी बरे जिवनांत तो मुखार गेलो. आनी अशें म्हणटा, तो सरता आसतना ताचे कडेन कांयच नातिल्लें, दिर्वें नातिल्लें, ताचे कांय व्हडली आस्त नातिली, ताचे म्हळ्यार वस्तूय चड नातिल्ले. ती सरळ तो जियेतालो. बापसाहेबा म्हळ्यार बंगल्यांत तो नातिल्लो, तो ल्हानशे एका घरांत तो जियेतालो. आनी पापसाहेबा म्हण आसले ते भोव अपुरबायचे मोचे तो घालनातलो, ताचे तो मोचे ते शिवण म्हणल्यार बरी तो घालनासलो. आनी ताका म्हणलें एक व्हडलें वाहन नातिल्लें, ताचे ल्हानशें तेणें वेचाक एक वाहन आसलें, तातूंत तो वेतालो, लोकां सांगात आसतालो. आनी जेवतानाय ताका एक सेपरेट कूड म्हण नातिल्लें. लोकां सांगाता ते कण कडी कामेले आसा तांचे सांगाता तो जेवतालो, खातालो, तांचे कडेन उलयतालो. कित्याक? तसो मोग आपल्या शेळयां खातीर. स्टॅन स्वामी म्हणलो यासाक आपल्या 84 इयर्स प्रायर सुस्ता त्या दळा म्हणसर लोकांच्या हक्का खातीर, लोकांच्या हक्का विशयांत ताका बरी जाणवाय आसली. त्या देखून यासाक स्टॅन स्वामी तो म्हणटा,
त्या लोकांची हक्कां उखल धरच्या खातीर देवान म्हाका धाडला आणि ती बऱ्या तरान तो उखल धरता आसतना ताका कितें म्हणटात तो एक नक्षलायट म्हणटात ते एकलो देशद्रोही म्हणटात तो देशा लगड काडूंक आयिल्लो म्हणटात देशाचे विरोधी म्हणटात पूण ताका धर्न जैलान घाल्ल्या वेळार तो म्हणा लागलो एक सुकण्याक बंदेंत घाल्यार या गुडार घाल्यार ते गावचे या ते आवाज करचे रावचे ना तशेंच म्हजे जीव आसचे म्हणसर हांव हक्का खातीर जुस्सो म्हजो आवाज रावोवचो ना मगाचे भावान आनी भयणीनो देवाचें वर्तेपण आमी आपणावच्याक बरो गवळी जावन सोमी आमकां वर्त्या शेळयांक आदार दिवंक आयिल्लो आज तसो सोमी आमकां आपयता आनी म्हणटा तुमी म्हजे बरे गवळी जायचे आमी हर एकल्यान एकमेकाक बरे गवळी जावंक जाय तर शेळये कोण शेळये कोण सकडी कश्टांत आसात दुबळीकायांत आसात अनवरांत आसात अडचणींत आसात वनपासांत आसात पिड्यांत आसात नानंतर पितीसपणां मोतीन घेवन आपल्या जिवाळान पिडार करनासात ह्या नानंत तरान लोक बेश्टोवंक लायता तांचे बेश्टोवणेक वळख जावन बियान जियोवच्या लोकांक आमी आज बरो गवळी जावंक जाय त्या देखून आमच्या लागीं कोणी आयल्यार तांकां आमी घेवंक जाय कित्याक शेळयो त्यो शेळयो ताच्या गवळ्याक अपुरबाय तरान वळखोन घेतात त्या देखून जेजू म्हणटा बाप आनी हांव एकच जो कोण तो ताळो आयकता म्हणटा पळय म्हज्या हातीन गेलो म्हजो बाप सक्राम बाजू व्हरता आनी बापाच्या हातान जावन तांकां ओडणारो कोणाच्यान जावचें ना कित्याक बाप तांचे खातीर झुजतालो आनी हांवें तांचे खातीर झुजतालो आमचे खातीर झुजलो जेजू आमकां सलवार करच्या खातीर त्या कुर्सार तो मरता आसतना सयत आमच्या खातीर तो झुजलो आनी कोणेय आमचे नाश करूंक साध्य जावंक ना म्हज्या घरच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक सैतान नाडटा सैतान ह्या संवसारान जायते वायट करूंक पळयता सैतान आमकां पातकान ओडूंक पळयता पूण जेजू म्हणटा म्हज्या बकऱ्यांक सश्टीक जिवीत हांव दिवंक आयला जोन संजल चॅप्टर 3 वर्स 16 हर एकले आमकां कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार परत 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 आमी तोच म्हणटा हांव बापान ताचे परचेस इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिल्लो आमचो नाश जायना जावच्याक आमचे सलवार जावच्याक आमकां सश्टीक जिवीत लाभच्याक आज आमी कितें करूंक जाय तेच पापा फ्रांसीस बाप स्टॅन स्वामी हांचे देख घेता आसतना जेजू क्रिस्ताची देख ताणें घेतिल्ली तांची देख ताणें भोव अपुरबायता मांडून हाडली तर क्रिस्ताचें वर्तें धैर्य तांचें थंय आसलें आज म्हजें थंय आनी तुमचें थंय तसलें धैर्य आसा तर आमी असल्या दुबळ्या धाकट्यां खातीर झुजो जाय दुबळ्या धाकट्यां खातीर आमी तांच्या सांगाता रावोन तांकां पाठिंबो दी जाय सांग परत जायतीं जाणां गायेल्यान जायतीं जाणां पिडेस्त आसात आज आमी पळयता आमचो तो राष्ट्र इतलो गायला जायते जाणां आमकां बेन दिसता उलोवंक कित्याक भियेत जाय एका धर्माचे आनी एका धर्माच्यांक संपूर्ण तरान आपल्या पांया पदाकाल मस्तूंक पळयतात तूं ह्या राष्ट्राचो न्ही तूं त्या राष्ट्राचो तुवें थंय वचो जाय तुवें इटली वचो जाय तुवें UK वचो जाय तुवें अमेरिका वचो जाय कित्याक तूं हांगासो न्ही हांव हांगासो आनी हांगाची म्हूण जायते तापावत करनासात राष्ट्रीयवादी आज कितें करनासात की म्हळ्यार लोकांक आकादान घालूं आसात बेश्टोवणी करून जिवन आसा कित्याक आपल्या फायद्या खातीर पूण बरो गवळी केन्नाच आपल्या चलयांक सोडिना आमी जें कितें देवाचें उतर परगडता देवाचें उतर प्रकार चलता तें सोडूंक नजो अन्याय जाता जावंक बरो अनिज जावंक बरो तेणें जायतें करप्शन जाता जावंक बरो हेणें जायते ब्रायबरी जाता जावंक बरो पूण तूं हात घालिनाका कित्याक तुज्या सोम्यांत तूं हात घालूना तुका सलवसां दिवच्या तुका बरें करच्या तुका वडपण जाय तें सोम्याचें न्हय वडपण न्हय उंचल्या मट्टाक तो तुका व्हरता वडपण आमी पळयलें जाल्यार लौकीक संवसारांत तें नेगेटीव कॉन्सेप्ट जावन आसा पॉझिटीव कॉन्सेप्ट कितें सोम्यान आमकां वयर उखलचें वयर व्हरचें उंचायेक हाडचें तें सोम्यान जावन आसा बरो गवळी आपल्या शेळयांक जाणा त्या त्या प्रमाणे त्या त्या शेळयांक थंय थंय व्हरून तो पायतालो आनी व्हरत्या विशेवाक सश्टी जिविताक आमकां तो व्हरतालो आनी हो बरवसो आमी दवरया जुबले अशें वरस हांव न्हू 2025 बरोवशेची यात्रिका आमी बरोवसो केन्नाच निराश करिना निराश करूंकच करिना बरोवसो खंय आसा थंय देव आसा खंय बरोवसो ना थंय देव ना त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी बरोवश्यान जियेत आसतना देव आमच्या सांगाताच आसा जावंक बरो कश्टान वारां येतात पिडा येता जायती आडकळी येतात भियेनाकात
आमचो बरो गवळी ताच्या शेळयांक राखता. त्या देखून आमी भिवची गरज ना. सोम्या ते आमची पातयेणी दवरया, एकामेकाक आमी बरे गवळी जावया. आमेन. आमी आमचो बावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सतमंता देवाक सपदरा बापा सर्गाणी पितुमेच्या आरसनारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समवलो ओंकार मरियेतान जल्मलो पांच पिलाता ताणे कसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो आणि सपदा देवाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिवांनी मेल्ल्यांची मनस बगरो येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पयसबे भक्तांचा एकतार पत्काच्या भक्ताने कुडीचे जीवनपण सृष्टीचे जीवित. आमेन. महिमेचो देव मनशामध्ये बिडार करता आणि मनशामध्ये रावता. किरकोळ मनशाने मागल्यान सदांच पाव करता. देखून बावरतान आमची मागणी महिमेवंत देवाक आता आमी भेटवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. महिमेवंत देवा पवित्र सभेच्या समेत धार्मिक पुढाऱ्यांचे तुझे बेसांव घालून तुझे महिमे बरी राज ह्या संवसारान प्रगट करच्या तांकां तुझे दैवीक कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर पावती योजना रुपीत करूंक आणि समाजाच्या धर्माच्या लोकांक समान रितीर पावोवंक तांकां तुझे कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त प्रायवंताचेर आणि पिडेस्तांचेर तुझे बेसांव घालून तांच्या कश्टा दुखान तुझ्या मोगाचो संगात दिवन बावरतान सर सोसूंक आणि बावरतान थीर रावंक तुझ्या पवित्र आत्म्यान बर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबान दोस्ता सर कश्ट दुखांत तुझ्या मोगाचो संगात दिवन बावरतान सोसूंक आणि बावरतान थीर रावंक तुझ्या पवित्र आत्म्यान बर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मिसांव गांवांनी सुवार्ता परगडच्या सर मिशनरींक तुका समर्पण दिताना ताच्या कश्टा दुखान धैर्यान बरोवन देवाच्या महिमेन राज्य खातीर सोसूंक कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्या आमी समेस्तांनी जिविताच्या कश्टा दुखान धैर्यसाणी नासतना देवाच्या महिमेचे दिश्ट घालून बरवशान जिवंक तुझ्या आशिर्वादाने बर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा घाल तुझे विस्तार आशिर्वाद परचेचेर ह्या भुरग्यांक तुझ्या मोगान घे. एक बरो गवळी जावन आमकां तुवें सांबाळलाय. तुझ्या शेळयांकय बऱ्या गवळ्यांचे वर्ती जबाबदारी दिवन आमी जबाबदारीचे वर्ती भुरगे जावच्याक पवित्र सभेंत अपुरबायची सेवा दिवच्याक आमकां देव पाव कर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. ही काणी भेटूच्या बापा आज आयल्या संकर तुझ्या स्वीकार कर पावन कर ही तुझ्या भुरग्यांची आशा. ही काणी भेटूच्या बापा गोवांचो गे हे बापा वायंदाकांचो उंडो बदल मांसान वायन बदल रक्तान तुझ्या समक तू रूपांतर कर. ही काणी उंड्या वायनाची सगाय आमकां समर्पून दिवची. काणीक ही मोगाची बापा ती तुका मनवून दी. ही काणी उंड्या वायनाची
म्हज्या मोगाच्या बाबडे न्हू म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदता देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाने महिमेक आमच्या आनी आख्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा हे बेटोने दर्या भुरग्यांक आलतारी समाज समर्पित करता घे तांकां एक नितळ निर्मळ काणीक जा निर्मी आनी आमच्या आर्यका जिवितांत बऱ्या कवड्याची देख घेवन जबाबदारीचे भुरगे जावचे आमकां तो पावक कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमचे काळजावो बारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया ओय शामी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सताय आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद जबाबदारीन तुवें सगळें रस्त आसतना मनशा कडच्या उदार खातीर आनी तांच्या सश्टे जिविता खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलोय. ताणें आमचो असोय मोग केलो की बरो गोळी जावन ताच्या चलयांक सदांच राखले. ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जन्मपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिले. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Puvit, puvit, puvit del bara so serves por tu sagrani samsar bola तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नवे येता ताचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशाने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी कळचें रगत पदकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा खरा ते. Bavat the good pergatuya
Jesu melo, Swami Jesu melo, Swami Jesu जीवन झाला. ओ भावार्थ सगो आम्ही प्रगटता जेजू नव्याने तलो. बापाच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि व जिविताचो उन्हाळी सोडोवची कास तुका समर्पिताव. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सदला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. सर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सदरो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्तां तुज्या परजाडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुजे नदर घाल. बरो गवळी जावन तुज्या शेळयांक सांबाळटा आसतना आमी बरे गवळी जावन हेरांक वर्त्या मोगान लेखोवंक तांच्या गरजां पावोवंक तांच्या दुखां पुसूंक जाय जाली वर्ती सवकासाय आनी सश्णेकाय आम्हा सर्वांक हेतूंक फाव कर. ओंकार मरे देवाच्या मये संगती बग्यान दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांधार आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. समेन भोव मोगा क्षणी अपूर्वाचे प्रार्थना आमकां हर एक लागीं शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगाता म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडो दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दाय करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानात तेले आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकातांतले वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मायमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे ताणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोग सोण एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सदांच राखसो पसो बरो गोळी जावन आपल्या शेळयांक ससणेक जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू होस्सो जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्यान तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
फाटी सरसोना फाटी सरसोना तुझ्या पायांतळून हांव फाटी सरसोना फाटी सरसोना फाटी सरसोना तुझ्या पायांतळांत हांव फाटी सरसोना सुम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतळ हांव फाटी सरसोना सुम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतळ हांव फाटी सरसोना दोनूय हात मुझे तोकून गेल्या री दोनूय मुझे पाये तोकून गेल्या री वय सैबा दोनूय मुझे हात सैबा तोकून गेल्या री दोनूय मुझे पाये तोकून गेल्या री सुम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतळ हांव फाटी सरसोना सुम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतळ हांव फाटी सरसोना फाटी सरसोना फाटी सरसोना तुझ्या पायांतळ हांव फाटी सरसोना फाटी सरसोना फाटी सरसोना तुझ्या पायांतळांत हांव फाटी सरसोना समी म्हणटा हांव बरो गवळी हे गवळी आपल्या शेळयांक पांचव्या सरोवाक आपोवन व्हरता प्रशांत नितळ उदकांतय ताका विशेव दिता प्रार्थया सर्पदाणे मगळा बापा वर्त्या कणान तुवें आमकां बसलाय तुजें मांस आनी रगत तुवें आमकां दिलाय बरो गवळी जावन आमकां तुवें संपडावन सोडोनाय ताच्या बदलाक त्याच कुर्सार तुजें जिवीत दिवन आम्हा सर्वांक तुज्या शेळयांक नवें जिवीत दिलाय सस्ते जिविताच्या नव्या वाटेक आमकां तुज्या पुना जिवनपणावरी तुवें पावयलाय सदां तुज्या मोगान करे सक्सीच आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आणि सर्पद वेदादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन तुमकां सर्वांगे बोवा परबाय सोयतार मागता देवाचे आशीर्वाद सदां आसो दी आमी भोव जबाबदारीचे बरे गवळी जावच्याक वचोन आज क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या देवा बापा हरसून गाव्या जेजू सोम्या हरसून गाव्या पवित्र आत्म्या हरसून गाव्या त्रिएका देवाक हरसून गाव्या देवा बापा हरसून गाव्या जेजू सोम्या हरसून गाव्या पवित्र आत्म्या हरसून गाव्या त्रिएका देवाक हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या
हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजाक भुरग्यांक तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.